आजच्या डिमांडाक सपोर्ट करपा खातीर कट मोशनाक उपज करपाक उबो रावल्लो आसा. Speaking on demand number 65, Speaker Sir, I feel proud of my people of village Mayam who have wholeheartedly supported for starting and continuing 4 goshalas in our village. Speaker Sir, जे 4 जाग्याचेर आमच्या गोशाळा आसा, स्पेशली सिकेरी, कुंभारवाडा, हळदणवाडी आनी पैरा या 4 जाग्याचेर जी गोशाळा आसा हितून 5000 पेक्षा जास्त आमी गोशाळेंत ह्या गोरवां पोसता आनी हे कसले आशेक लागून न्हू स्पीकर सर, डेअरी म्हणून आमी हे गोरवां पोशिना तर ह्या गोमातेची सेवा जावची. सबंद गोंयची गोरवां आमच्या मये गांवांत येतात म्हणजे तांकां हाडली वता आनी तेंचें बरें पालन पोशण केलें वता. हांव माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत तशेंच आमचे एनिमल हजबंड्रीचे मिनिस्टर श्री निलकंठ हळर्णकर यांचे आभार मानपाक सोदता की ह्या गोरवांक सगळ्यांक पोसपाक लागून तेंचे जे सहकार्य दिता ते खूब मोलाचे आसा आनी तेंच्या ही गोशाळा आयज बरे तरेन चल्लेली आसा आनी आमच्या हातून म्हणजे सबंद आमच्या मयेकारांच्या वतीनसून ही गोशाळाचे म्हणजे ह्या गोमातेचे सेवा जाता हे आमकां धन्यता आसा. हितून स्पीकर सर, जे काम आमच्या गव्हर्मेंटान केल्लें आसा, हालींच आमच्या डायरेक्टर ऑफ पंचायतीन आमकां थंयसर 5 TPD बायोगॅस तयार करपाचो एक प्लान लायल्लो आसा. त्यामुळे हांव आमचे ऑनरेबल पंचायत मिनिस्टर यांचे बी आभार मानपाक सोदता. स्पीकर सर, एनिमल हजबंड्री आनी फिशरीज हेचेर हांव संयुक्तपणे उलयता. स्पीकर सर, हे दोनूय धंदे आमचे पारंपारीक धंदे, फिशरी आनी डेअरी. स्पीकर सर, म्हाका सांगपाक सोदता हांव, जशें पयलींच्या काळांत आमचे लोक गोरवां पोसताले आनी गोरवां आपणाक जागे आहात त्या जाग्याचेर ते गोरवां पोसताले. म्हणजे गोठो आसतालो बारीक आनी भितून एक 10 गोरवां आसतालीं आनी तो आपल्या संवसाराचो उदरनिर्वाह त्याच्या दुधाचेर करतालो. आनी जेन्ना पळय ही सरकारान स्कीम हाडली, कामधेनू स्कीम हाडली, त्याच्या नंतर तेजें अमेंडमेंटूय केलें, कामधेनू सुदारीत केली 21 पण आयज पासून हांव सरकाराक विचारूंक सोदता की ह्यो स्किमी केल्या नंतर आमच्या गोंयांत हे शेतकार भावांनी कितले उत्पादन वाडयले दुधाचे, तशेंच फिशरीचे सुद्धा. हो म्हजो एक प्रश्न आसा. स्पीकर सर, सांगपाचो हेतू असोच आहा की आमी सगळो सरकार स्किमी करता, सगळं दिता, पण जे कायदे करता हे कायद्यांनी आमच्या लोकांचे हात बांधले वता. फॉर एक्झाम्पल, आमच्या मय मतदारसंघात असलेल्या गांवांत जो एक ल्हानसो गांव आहा वन माळिंग्या कुडचिरे हो गांव जो आसा, तो आमचो धनगर समाजाचे बंधू खूब जाण आसा आनी हे पारंपारीक धंदो करपी आसा. पण तेंचेर जी बंधनां आहा की गोठो आपल्या खर्चान करपाक जायो, गोठो अशाच पद्दतीचो जायो, मागीर ताका कॉरिडॉर करपाक जाय, गोरवां ओपन सोडपाची ना, ही जी बंधनां आसा ही बंधनां आमच्या सारख्या गरीब लोकांक वयर काडपाक अशें मंत्री. Speaker, sir, under Rule 16, Clause 1, I move a motion to extend the duration of sitting of the House by 2 hours. The motion is before the House. Those in favor may say ayes. Those against may say noes. The ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. The duration of the sitting of the House is extended by 2 hours. स्पीकर सर, जे बारीक आमचे ह्या दुधाचो धंदो करणाऱ्या लोकांक ही जी बंधनां आहा ती खरोखरच हर्डल तयार जाता. म्हणून आमचे धंदे करणारे हे लोक ही स्कीम सुद्धा अवेल करूंक वचना. आयज आमकां सरकारान इतली उपलब्धता दिल्ली आसा. स्वर्गेस्त मनोहरभाई पर्रीकरान ही जी स्कीम हाडली खरोखरच बरी स्कीम आहा आनी शेतकऱ्यांक फावो सारकी स्कीम आसा, पण तिचं आयज इम्प्लिमेंटेशन जायना. आयज आमचे वेटरनरी ऑफिसर सगळे बदलले आसा, तेंच्या फुडें एक चॅलेंज आहा की आयज आमच्या ह्या जर गोंय जर स्वयंपूर्ण करतलो ह्या दुधाच्या मळाचेर आमकां जर स्वयंपूर्ण करतलो आनी आमी सेल्फ सफिशियंट जर जातले जाल्यार आमकां जो प्रचार जो आसा तो करता आसतना ह्यो ज्यो स्किमी आहा त्यो शिथील जावपाची गरज आहा. स्पीकर सर, आमी आमच्या साद्या शेतकऱ्या कडसून एक एफिडेविट घेवन हे सगळ्यो स्किमी लोकां पर्यंत पावोवपाक जाय, तांकां सवलत दिवपाक जाय, हे करा म्हणून तुमी आनी तेंचेर एक निरीक्षण दवरपाक जाय कशा पद्दतीन चल्ला तें. आनी हे जर तुमी जर चॅलेंज स्विकार केली जाल्यार म्हाका दिसता आमच्या गोंयांत एक क्रांती जातली. आमचे शेतकार भाव मोठ्या उमेदीन हे करपाक लागून फुडें सरतले. सरकाराचे नियंत्रण आसप हे खूप गरजेचे असतं. स्पीकर सर,
आज ह्या पद्धतीची क्रांती करपाची गरज आसा. हे दोनूय जी क्षेत्रां आसा, फिशींग आनी जे डेअरी फार्मिंग, दोनूय सेम आसा. पयलींच्या काळात आमचे लोक ज्याच्या कडेन शेतां आसलीं, खाजन शेतां, ते खाजन उदक घेताले आनी सुंगटां पोसताले. त्याच पद्धतीचो ज्याच्या कडेन सोर्स आसा, आयज ज्याच्या कडेन जमीन आसा, खाजन शेती आसा, आयज आमच्या युवकांक आमी जर स्वताचो धंदो करपाक लागून जर प्रेरीत करतले, प्रोत्साहीत करतले, जाल्यार तांकां अशा पद्धतीचे हे स्किमी त्यांच्या शेतांत करपाक लागून आमी तांकां फुडाकार दिवचो पडटलो. आयज ह्या स्किमीनी भुरग्यांनी जर फुडाकार घेतलो जाल्यार तांकां तेंच्या मनात एक इंट्रस्ट क्रिएट जातले की सरकार आमकां जाय ती पद्धतीन मदत करपाक फुडें सरता. आनी तेंच्या कडेन जेन्ना असो पयसो येतलो, ह्यो स्किमी तांकां फायदेशीर आसा म्हणून कळटले, ऑटोमॅटिकली ते 5चे 10 फार्मर्स किंवा आमचे युवक फुडें सरपाक फाटीं रावचे ना. स्पीकर सर, हांव सांगता की ही जी स्किमी जी आसा त्यो शिथील करपाची गरज आसा. इतली हांव मागणी करता मान्य मंत्र्यां कडेन आनी सरकारा कडेन, ह्यो स्किमी ज्यो आसा त्यो थोड्यो शिथील करच्यो आनी भुरग्यांक आमच्या नव युवकांक हितून तेजेर हाडपाक रिलॅक्सेशन दिवचें. स्पीकर सर, स्पीकिंग ऑन डिमांड नंबर 59, फॅक्टरीज अँड बॉयलर्स. स्पीकर सर, आमच्या गोंयांत जायत्यो अश्यो फॅक्टरीज चलता जेच्यो अनएकाउंटेबिलिटी आसता. सरकारा कडेन सगळ्या गोष्टींचो पाठपुरावो नासता किंवा प्रूफ नासता. एक्चुअली कशें आसा स्पीकर सर की जो कारखानो चलता, जो प्रोडक्शन प्लांट चलता, तेजे दर वर्सा एन्युअल इन्स्पेक्शन जावप आसता, तेजो रिपोर्टिंग करप आसता. पण काही कंपनी अशो आसतल्यो ज्या जाग्यार कितें प्रोडक्शन चालू आहा ते सरकाराक सुद्दां खबर आसचें ना. पण अशा वेळाचेर सरकारान हे नियंत्रणान दवरप, कित्याक बऱ्या बऱ्या कंपनींनी ज्या जाग्याचेर बॉयलर चलता स्पेशली थंय स्फोट जाता आनी स्फोट जाता तेन्ना मागीर कळटा की हेंचें इन्स्पेक्शनच जाल्लें नासता. पूण ह्यो गोश्टी सगळ्यो आमकां प्रिव्हेंट करच्यो पडटल्यो स्पीकर सर. आनी जो मालक, ज्या मालकाक आमचे गव्हर्मेंट इतल्यो सुविधा दिता, गव्हर्मेंटाच्यो सगळ्यो सुविधा घेवन तो आपले पयशे कमयता वयता, पण हांकां आमकां सांगचें पडटलें, सरकाराक सांगचें पडटलें, जे तुजे कायद्यान आसा ते सगळे व्यवस्थीत मेंटेन कर आनी आमच्या गोंयकारांक संदी दी काम करपाक लागून, बरे तरेन काम करपाक, सेफ वर्किंग एनवायरमेंट क्रिएट जावपाक जाय. आनी हेजेर नियंत्रण दवरपाक लागून हांव मान्य मंत्र्याक विनंती करता की हेजे पिरियॉडीक इन्स्पेक्शन इज व्हेरी मच नेसेसरी. जशें कालचो जो आमी एक कॉलिंग अटेन्शन हाडलेलें, जो गोवा ग्लास फायबराचो विशय जालो, त्या कंपनीन आपले फर्नेस लिकेज जाला म्हणून सांगलें. वो फर्नेस लिकेज जावन सरकारा कडेन तेंच्यांनी परमिशन मागलें की फर्नेस लिकेज आपूण बंद करता. आनी बाकीचे कामगारांचें कितें? जर ताका फर्नेस बंद करपाचो जर विशय येयलो जाल्यार तो रिपेर करपाकूय सरकार सांगूंक शकता. सरकारान हें ताका सांगचें की तुजें ज्या जाग्यार प्रोडक्शन चालू आसा आनी ते फर्नेस युटिलायज जावपाक जाय जाल्यार तुका रिपेरूय करपाक जाय, जाल्यार ते रिपेर करून घेवचें आनी कामगारांक वेवस्थीत काम दिवचें. इतकेच मागणी सांगता स्पीकर सर. थँक्यू व्हेरी मच. तुम्ही पळयतात GNH. Enough said. Enough said, let's end sword. Drinking is the rhythm, what you're feeling is the vibe. About to make a drink and wanna race it to the tribe. Minutes is the time when I'm bringing in the ride. Enough said, let's end sword. Join the tribe. Back on the book, back on